तुमसे बहुत प्यार करता. I love you. I love you म्हणाला. I love you म्हणाला. अरे तिला I love you म्हणाला. हो मी कसं आठवू त्याला? ती त्याचा नवरा आहे. काय? तो तिचा नवरा आहे. मग मी कोण गाढव आहे? मग काय? काय? नाही अडवा तिला अडवा. अरे बाबा ती माझी पुरणपोळी आहे. वो मेरी इडली है जी. अरे बाबा ती माझी गुलाबजामुन आहे. वो मेरी जलेबी है जी. अरे बाबा ती माझी उपमा आहे उपमा. वो मेरा डोसा है जी. अरे ओ काका ओ अरे नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्ली वेंचणुके कायदेस आसतना दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी हांच्या आड FIR. आचारसंहितेचो भंग केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान गोविंदपुरी पुलीस स्थानकांत कागाळ नोंद. राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाचेर चालू आशिल्ल्या चर्चेक प्रधानमंत्र्यांनी दिली जाप. 10 वर्सांत 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्या. देश खऱ्या अर्थान जाला विकसीत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उलयले. सरकार वेचून काडिल्ल्या 500 मुखेल कंपन्यांनी तरणाट्यांक रोजगार उपलब्ध करून दितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी PM इंटर्नशीप येवजणेची दिली माहिती. अदमासपत्रकाच्या आधारार गोंयच्या पर्यटन आनी रेल्वे मळार मेळटली नवी उर्बा. 3 नव्या रेल्वे स्थानकाक लागून वाठारांत वाडटली जोडणी. मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. प्रयागराजान महाकुंभ मेळ्याक वचपी पयल्या देवदर्शन रेल्वेक 6 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी जातली सुरवात. फुडली देवदर्शन रेल्वे गाडी वतली 13 आनी 21 फेब्रुवारीक. आता खबरो विस्तारान. दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेच्या कांय दीस पयलीं दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आम आदमी पक्षाच्यो कालकाजी मतदारसंघाची उमेदवार आतिशी हांच्या आड सरकारी कामांत आडखळ हाडप तशेंच आचारसंहितेचें उल्लंघन करप ह्या आरोपा खाला कागाळ नोंद केल्या. ही कागाळ नवी दिल्लीच्या गोविंदपुरी पुलीस स्थानकात नोंद जाल्या. दिल्लीच्या मुखेलमंत्र्यान आचारसंहितेचो भंग केला असो आरोप पुलिसांनी केला. वेंचणुकेचो प्रचार बंद जाल्लो आसतना लेगीत राती उशिरा मेरेन आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते प्रचार करतना दिश्टी पडटाले. हाचे वेल्यान आतिशी हांचो मतदारसंघ कालकाजीन बरोच बोवाळ जालो. इतले मजगतीं दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेची तयारी पुराय जाल्या. सगळ्या 70 मतदारसंघां खातीर सुमार 1.5 कोटी मतदार ह्या मतदानांत वांटो घेतले. वेगवेगळ्या पक्षाचे 699 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात देवल्यात. हातूंत 603 दादले आनी 96 बायलां उमेदवार आस्पावीत आसा. मतमेजणी 8 फेब्रुवारीक जातली. निष्पक्ष आनी पारदर्शी मतदाना खातीर वेंचणूक आयोग आनी प्रशासनान सक्रीय आसा अशी माहिती दिल्ली पुलिसाच्या खासा आयुक्त मधुप कुमार तिवारी हांणी दिली. कोई लिकर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई कैश का डिस्ट्रीब्यूशन न हो या किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस या इंटिमिडेशन न हो इलेक्टोरेट को, और वो अपना जो फ्रेंचाइज है उसको फ्री और फेयर तरीके से उसको वो एक्सरसाइज कर सके. इसके लिए हम इंश्योर करेंगे कि हमारे इलाके में प्रॉपर प्रेजेंस हो. वल्नरेबल एरियाज हैं वहाँ पे हम अपनी पिकेट्स लगाएंगे, चेकिंग करेंगे, फ्लैग मार्चेस करेंगे जो इलाके हैं जहाँ पे कि कम्युनिटी सेंसिटिव हैं, और ये हम इंश्योर करेंगे कि जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे बहुत ही कड़ी चेकिंग हो ताकि कोई भी क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट चाहे लिकर का हो, चाहे कैश का हो, चाहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभेच्या संयुक्त बसकेन राष्ट्रपतीच्या संबोधनाक उपकार प्रस्तावाचेर चालू आशिल्ल्या चर्चेक जाप दिली. उपकार प्रस्तावाचेर लोकसभेन काल सावन चर्चा चालू आसा. संसदेन अर्थसंकल्पीय सत्राच्या पयल्या पावंड्यार राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणाचेर चालू आशिल्ल्या चर्चेन संसदेच्या वांगड्यांनी वांटो घेतलो. 10 वर्सांत 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात. देशाच्या जनतेन आमकां सेवा करपाची संद दिल्या. आमी गरिबांक खोट्यो आशो दाखोवंक ना.
गरिबांक आमी पक्की घरां दिल्यात, देशाक खऱ्या अर्थान विकसित केला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आपल्या जापेन सांगलें. विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देने वाला है, नया विश्वास पैदा करने वाला है और जन सामान्य को प्रेरित करने वाला है. आदरणीय सभापति जी, सारे अध्ययन बार बार ये कह चुके हैं कि गत 10 वर्ष में देश की जनता ने हमें सेवा करने का मौका दिया. 25 करोड़ देशवासी गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकले. जम्मू काश्मीरात हालींच जाल्ल्या कांय आतंकवादी घडामोडी विशीं नियाळ घेवपा हेतान घरमंत्री अमित शाह आयज सुरक्षा बसका घेतले. आतंकवादा आड शून्य सहनशीलता नीतीची वस्तुस्थिती हाचेर चर्चा जातली असो अदमास आसा. दक्षिण काश्मीरात पुलगाम हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याच्या एक दिसा उपरांत ही बसका जाता. जम्मू काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हे बसकेन वांटेकार जावपाची शक्यताय आसा. राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचे चालू आशिल्ल्या उपकार प्रस्तावाचे चर्चेन सोमारा उलोवप करतना विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी हांणी परत परत चीनाचो उल्लेख केल्लो. हाचेर तिडक उक्तायत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हांणी राहुल गांधी हांचेर खर टिका केली. चीनाच्या पयशांचेर जगतना तांचे उपकार मानपा खातीर राहुल गांधी चीनाचो जय जयकार करता अशी खर टिका तांणी केल्या. राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता, और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं. वो तो ट्रस्ट ने चाइना से पैसा लिया तो वो उसके नमक का शरीयत दे रहे हैं. जिसका पैसा खाते हैं राहुल गांधी उसका शरीयत दे रहे हैं. चाइना के पैसे पर पलने वाले लोग हैं जो चाइना की तारीफ कर रहे हैं. खबरापत्रान आता घेऊया एक लहानसो विसो. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसोपर्यंत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. राज्यसभेन प्रश्नसत्रान विचारिल्ल्या प्रश्नाक जाप दितना वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी पीएम इंटर्नशीप येवजणेची म्हायती दिली. सरकार वेचून काडिल्ल्या 500 मुखेल कंपन्यांनी तरणाट्यांक रोजगार उपलब्ध करून दितले अशें वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आपल्या जापेन सांगले. Both of the selection or the shortlisting by the government through the website, and also through the organizers themselves picking up the shortlisted candidates. Scheduled caste, scheduled tribes, OBCs are being, as per the constitutional requirement, being given their due place. We are actively also encouraging women over and above these 3 categories to apply and to have with a general sense of consideration to locate them in an opportunity which is being provided by the companies within their districts so that they don't need to travel too far.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी संसदेत सादर केल्ल्या अदमासपत्रकाक लागून गोंयांत पर्यटन मळाक खाशेलो निधी मेळ्ळा. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी वेलनेस आनी स्पिरिच्युअल पर्यटनाक मजत जातली अशें मत उक्तायलें. आयज मंत्रालयान आयोजीत पत्रकार परिशदेंत मुखेलमंत्र्यांनी अदमासपत्रकाचेर उलोवप केलें. सामान्य नागरिकांक आनी शेतकारांक ह्या अदमासपत्रकांतल्यान सुटकेचो श्वास मेळटलो अशी आस्त मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. या बजेटात टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड्स वो सेपरेटली एलोकेट केल्लो आसा. त्या टुरिझम इन्फ्रास्ट्रक्चराचो गोंयांत खूब मोठ्या प्रमाणात सपोर्ट जातलो, जेणे करून इको टुरिझम आसतलें, कोस्टल टुरिझम आसतलें, हेरिटेज टुरिझम हाचे सारखे डिफरंट प्रोजेक्ट्स आमी डेव्हलप करपाक येवपाक शकतले. सगळ्यात व्हड गजाल जी आसा विच इज मेडिकल टुरिझम, हेल्थ केअर फोकसिंग ऑन आयुर्वेदा एंड अदर वेलनेस इनिशिएटिव्ह या बजेटात खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांनी भर दिला. आम्ही सातत्यान केसीसी लोन जे सदांच शेतकरी वचून लोन जे काडटालो ताका आपली एग्रीकल्चर गहाण दवरचें पडटालें, बट तेन्ना आतां गोंयच्या डायरेक्ट एग्रीकल्चरिस्टांक आतां पर्यंत जेंच्यांनी घेतले ते 17,500 फार्मर्स आशिल्ले जे 1 लाख रुपया पर्यंत लोन घेताले. तांची लोन लिमीट ही 5 लाख रुपया पर्यंत वाडल्या. खंयसरूय मॉर्गेज ते कांयच न दवरता, हे डायरेक्ट आसा. ताच्या पलीकडे आनीकूय बी फार्मर्स आपले केसीसी लोन्स ते घेवपाक शकता. गोंया खातीर 3 नवी रेल्वे स्थानकां मये, नेवरा आनी साव हुजेदी आर्यल जाहीर केल्ले खातीर कोकण रेल्वेक मुखेलमंत्र्यांनी परबी भेटयल्या. ह्या वाठारांत जोडणी वाडोवपाक ह्या रेल्वे स्थानकांचो म्हत्वाचो वांटो आसतलो अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. स्वागत करता. मये हांगासर, नेवरा हांगासर आनी सावजोरा सांत हुजेदी आर्यल ही 3 नवीन रेल्वे स्टेशन्स तांच्यांनी जी डिक्लेअर केली ताच्या खातीर हांव स्वागत करता. गोंया खातीर खूब व्हड गजाल आसा. कोंकण रेल्वेची 3 स्टेशन विल प्ले द इम्पॉर्टंट रोल. आनी आमी जेन्ना म्हणटा की ही कनेक्टिविटी सुरू जावपाक खूब मोठ्या प्रमाणात लोक रेल्वेचो वापर जो आसा पळय वो ट्रॅव्हलिंगा खातीर इन फ्युचर करपाक शकता. रोड ट्रान्सपोर्ट कमी करून रेल ट्रान्सपोर्ट गोंयांत वाडोवचो, जो आतां पर्यंत ताचो विचार जावंक नासलो, ताचेर भर दिवपाचो सरकाराचो मोग आसा. गोंयांतल्या कोकण रेल्वे सयत दक्षिण अस्तंत रेल्वे विभागा खातीर केंद्रीय अर्थसंकल्पान 482 कोटी रुपया मंजूर जाल्यात. गोंयांत रेल्वेची 5,696 कोटीचे रेल्वे ट्रॅक, दोट्टीकरण, स्टेशन उबारप अशी वेगवेगळी विकास कामां सुरू आसात. कोकण रेल्वे वेले दोट्टीकरण, विद्युतीकरणाची कामां ही कोकण रेल्वे महामंडळा कडल्यान सुरू आसा अशी माहिती कोकण रेल्वेचे वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी बबन घाडगे हांणी दिल्या. तशेंच गोंयाक साव हुजेदी आर्यल स्टेशन फुडल्या 2 वर्सांत पुराय जातले जाल्यार नेवरा आनी मया स्टेशनां उबारपाचो विचार करता अशें तांणी सांगलें. स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जाल्या उपरांत तांची देखरेख हातान घेवपा खातीर खासा धोरण तयार करतले अशी माहिती IPSCDLचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिगेज हांणी दिली. पुराय जाल्ल्या कामां संबंधी कांय प्रश्न उप्रासल्यात त्याविशीं मुखेलमंत्र्या वांगडा बसका घेवन चर्चा करतले अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. As you know, we have completed our Santinez project, but the Tarmad junction, it is not that the road is pending, it is the sewage line which is pending. It is extremely challenging. We have also filed in the Honorable High Court that we will start on 2nd of Jan, which we have started. Work is going on. I hope that we will be able to tackle and overcome this challenge and complete it by 31st of March.
स्मार्ट सिटी मिशना अंतर्गत चालू आशिल्ल्या कामाचेर उलोवप करतना संजीत रॉड्रिगेज हांणी ह्या मिशना अंतर्गत कामां स्थिर गतीन चालू आसा अशें सांगलें. रस्त्याची मुळावी बांदावळ, गटार वेवस्था आनी भौशीक सुविधांनी म्हत्वाची सुदारणा जाल्या अशें तांणी सांगलें. भौसांक असुविधा जावची नाय अशा रितीन ह्या प्रकल्पाची कामां चालीक लायल्यात अशें तांणी मुखार सांगलें. As far as roads are concerned, we are okay with 31st March deadline. And as far as sewage is concerned, the major work is at Santines at Tadmar Junction, which also we have given a deadline. Besides that, there will be no public inconvenience on roads. As I said, we will do our pavements because shifting of services is a big challenge and we want to do it slowly. And it will keep happening till the monsoons. We need to clear the drains wherever we have worked at least out of get all these services out. मुखेलमंत्री देवदर्शन यात्रा येवजणे अंतर्गत प्रयागराजांतल्या महाकुंभाक वचपी पयली देवदर्शन यात्रे खातीरची रेल्वे 6 फेब्रुवारीक मडगांव रेल्वे स्थानका वयल्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी सुरू जातली. हे विशीं अदीक माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज मंत्रालयान जाल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दिली. प्रयागराजांत वचपी आनीक 2 रेल्वे गाडयो 13 आनी 21 फेब्रुवारीक मडगांव रेल्वे स्थानका वयल्यान वतल्यो. इच्छुक लोकांनी 2232 257 ह्या दूरध्वनी क्रमांकाचेर संपर्क साधचो. 6 तारखेच्यान ही जी पिलग्रिमेज आसा मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा जे आमी पयली करताचे ताचे एक्सटेंशन आसा. आता पयले ट्रेनीचो शेड्यूल हांव सांगता की मडगांव आमच्या कोंकण रेल्वे स्टेशना वयल्यान ट्रेन सुट्टली 6 तारखेर 8 वरांचेर. ही ट्रेन प्रयागराज म्हणजे महाकुंभ आसा ताच्या पयली 4.5 किलोमीटर आदी एक स्टेशन आसा. ती पेशंटाक ती सगळ्या आमच्या पॅसेंजराक आनी आमच्या हाका ड्रॉप करतले आनी थंयच्यान मागीर आपल्या खर्चान ताणी फुडलो प्रवास करचो आसा. 24 वरां थी दर्शन घेवपाक किंवा डुबकी घेवपाक किंवा बाकीच्या प्रोसिजराक आसा पिलग्रिमेज. आनी ताच्या नंतर 24 वरां भितर ताणी ट्रेनीक परत एक फावटी तांकां सांगल्या जाग्यार भितर येवन ट्रेनीन ताणी परत येवपाचें. परत 34 आवर्स जर्नी जातली आनी हांगा परत ती पावतली. दुसरी ट्रेन वतली ती 13 तारखेर 13 फेब्रुवारी अशीच सकाळ फुडें 8 ताच्या नंतर 34 वरांची जर्नी आनी ताच्या नंतर रिटर्न आसतली 16 तारखेर. तिसरी ट्रेन वतली ती 21 तारखेर फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर आनी तातूंतल्यान ती परत येतली. तिळारी धरणाच्या दाव्या मुखेल कनालाक साटेली भेटची भोमवाडी वाठारांत 24 जानेवारीक खावटे पडिल्ले. ताका लागून फाटले 10 दीस कनालांतल्यान व्हांवपी उदक बंद केल्लें. 3 फेब्रुवारी कनालाची दुरुस्ती पुराय जाल्या उपरांत तातूंतल्यान उदक सोडलें. पर्वरी आनी हेर वाठारांनी मंगळारा सांजे मेरेन उदका पुरवण सुरळीत जातली अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी दिली. तिळारीचो कालवो जो आसा पळय न्ही तो कुडाशे हे गांवांत फुटलो ह्या म्हयन्याच्या म्हणजे गेल्या म्हयन्याच्या 24 तारखेर. आनीक ताजे मागीर नक्कीच दुसरे दिसाच्यान महाराष्ट्रांतले इंजिनियर ताणें काम सुरू केलें. कुडाशे हे महाराष्ट्राच्या हद्दीत आसा त्यामुळे त्याच इंजिनियरांनी ताचें काम करचें पडटा. कामाचो वेग स्पीड वाडोवन तांणी आज दनपारां उदक सोडिल्लें आसा. आनी उदकाचो प्रवाह जो आसा पळय न्ही तो सद्याक आतां 3 क्युमेक आसा. नॉर्मली ते कॅनलांतल्यान 8 क्युमेक सोडटात पूण एकदम जर जोरदार उदक सोडलें जर जायत जाल्यार त्या प्रवाहान परत एखादें जावंक शकता, प्रेशर येवपाक शकता. आनी म्हणून सद्याक आतां 3 क्युमेक सोडिल्ले आसा. फाल्यां सकाळीं म्हटल्यार तो प्रेशर आनी उदकाचो वाडयतलो, फ्लो उदकाचो वाडयतले जेणे करून 7-8 पर्यंत वतले. जेन्ना 8 क्युमेक उदक सोडटा तेन्ना आमकां तें 7 सुमार क्युमेक उदक आमकां पर्वरी पर्यंत मेळटा. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल.
बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। विसोपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। गोंय राज्य सरकारान समाज कल्याण येवजणे अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकांक खातीर वसतिगृह चलोवपी बिन सरकारी संस्थांक खातीर खासा आर्थीक सहाय्य निधी दितले अशी माहिती समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। या येवजणे अंतर्गत पात्र संस्थांक म्हयन्याक 2 लाख रुपया वसतिगृह चलोवपाक आर्थीक पालव म्हूण मेळटले अशें तांणी सांगलें। Providing financial assistance to registered organizations, government organizations, non-government organizations, institutions for running homes for senior citizens suffering from chronic and debilitating diseases, including diseases like Alzheimer's, Parkinson's, and all those in palliative care. म्हणजे ही जी स्कीम आसा ज्या वेळार लास्ट स्टेजीचेर किंवा हॉस्पिटलांत जाचे ट्रीटमेंट करपाक जायना आनी ते म्हणटात की तुमच्या पेशंटाक घरा व्हरात, त्या वेळाचेर आमची कुटुंबां आसात ती त्रासान येतात आनी तांकां दिसता की घरा कडेन गेले नंतर आमच्यांनी त्या तरेचो ट्रीटमेंट किंवा मेडिकल फॅसिलिटीज आमच्या घरा कडेन आसच्यो ना आनी ह्या पेशंटाचे ट्रीटमेंट करपा खातीर कांय ऑर्गनायझेशन्स गेली कित्येक वर्सां आमचे कडेन मदत मागताले आनी ते स्वता आपले रिसोर्सेस रेज करून अशा पेशंटाचे केअर घेताले। सो नाव गव्हर्नमेंट हॅज कम फॉरवर्ड फायनान्शियल असिस्टन्स टू ऑल सच ऑर्गनायझेशन्स। उदारतेचे उत्कृष्ट उदाहरण देतना मोपा विमानतळाचेर काम करपी केरळच्या 22 वर्सां पिरायेच्या साहिल ह्या भुरग्याच्या घरच्यांनी अवयव दानाचो निर्णय घेतला। साहिलाच्या अवयव दान करपाचो निस्वार्थी निर्णय घेतिल्ल्यान कितलेशेच जाणांक नवे जीवन मेळ्ळां अशें मत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी उक्तायलें। गोंय नवी जिवीत दात्या प्रत्यारोपण कार्यावळी अंतर्गत जानेवारी 2025 सावन भलायकी मळार एक नवो मार्गदर्शक पावंडो हुपला अशें भलायकी मंत्र्यांनी सांगलें। आमच्या गोंय राज्यान परत एक नवी केस ऑर्गन डोनेशनची आयिल्ली आसा। 2025 आमी वेट लिस्टेड ऑर्गन रिसिपियंट्स गोवा नवी जिवीत डिसीज डोनर ट्रान्सप्लांट प्रोग्राम आमी चालू केल्ले। देशाचे प्रधानमंत्री यांची विचारधारा आनी लोकांचे जीवन आमी कशें वाचूंक शकता आनी लोकांक कशें फुडें हाडपाक जाय, अवेरनेस वेगळे तरेन कशें करपाक जाय म्हणून आयज आनी एकदां हांव मुद्दम तुमचे फुडें आयिल्ले आसा। कारण साहिल एकटो केरळाचो भुरगो 22 वर्साचो भुरगो तो आयज तेजे फॅमिलीन आयज तेजे ऑर्गन डोनेट करपाचे विचार घेवन फुडें आयल्या आनी गोवा मेडिकल कॉलेजान त्यांनी विनंती केली की आमचो चलो जो 22 वर्साचो आहा केरळाचे आनी तांचो परिवार आनी साहिल हो मोपा एअरपोर्टार काम करतालो, फुडें येवन तेंचे परिवारान तेंचे ऑर्गन डोनेट करपाचे एकदम एक ह्या तरेची गोश्ट फुडें व्हेल्या म्हणजे आनी कितलेय लोकांचे जीवन ते वाचूं शकतले। आनी खरेंच आयज गोंयची जनतेचे वतीन हांव साहिल जे आमचे मदीं ना आयज पूण तेजे ऑर्गन ट्रान्सप्लांटाचे प्रोसिजर गोवा मेडिकल कॉलेजान आयज हांव जसो लायव्ह तुमचे कडेन उलयता हांव गोंयची जनतेक सांगूंक सोदता की ह्या तरेन लोक फुडें येवंक लागल्या आनी लोकांचे जीवन वाचोवपाचो एक वेगळे तरेची मोहीम चल्ला। भूतानचो राजा जिग्मे खेसर नामगेल वांगचूक हांणी आयज प्रयागराजांतल्या महाकुंभात घेवन त्रिवेणी संगमाचेर स्नान केलें। ताच्या वांगडा उत्तर प्रदेशाचे मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हजर आशिल्ले। प्रयागराजान चालू आशिल्ल्या आध्यात्मिक कार्यावळीन देशी तशेंच विदेशी भक्तांनी त्रिवेणी संगमात पवित्र स्नान करून धार्मिक विधीन वांटो घेतलो। भूतानचे राजा वांगचूक हांणी आयज सकाळी आरतीत वांटो घेतलो। उपरांत बोटींतल्यान संगम घाटाची भोंवडी करून सायबेरियन सुकण्यांक खाण दिलें। ताचे उपरांत प्रयागराजांतल्या अक्षयवत आनी हनुमान देवळाक भेट दिली। तशेंच डिजिटल महाकुंभ अणभव केंद्राक भेट दिवन आधुनिक तंत्रज्ञानावरवीं महाकुंभाविशीं माहिती जाणून घेतली। भूतानच्या राजाच्या भेटेक लागून भारत भूतान इश्टागतीचे आनी सांस्कृतीक संबंध अदीक घटमूट जावपाचे दिकेन ही एक बरी गजाल आसा। आतां पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 20 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला।
खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट पळोवया मुखेल खबरो. दिल्ली वेंचणुकेक कांय दीस आसतना दिल्लीच्यो मुखेलमंत्री आतिशी हांच्या आड FIR आचारसंहितेचो भंग केल्ल्याच्या आरोपा वेल्यान गोविंदपुरी पुलीस स्थानकात कागाळ नोंद. राष्ट्रपतीच्या अभिभाशणाचेर चालू आशिल्ल्या चर्चेक प्रधानमंत्र्यांनी दिली जाप. 10 वर्सांत 25 कोटी लोक गरिबींतल्यान भायर सरल्यात. देश खऱ्या अर्थान जाला विकसीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सरकारान वेंचून काडिल्ल्या 500 मुखेल कंपन्यांनी तरणाट्यांक रोजगार उपलब्ध करून दितले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी PM इंटर्नशीप येवजणेची दिली म्हायती. अदमासपत्रकाच्या आदारार गोंयच्या पर्यटन आनी रेल्वे मळार मेळटली नवी उर्बा. 3 नव्या रेल्वे स्थानकाक लागून वाठारांत वाडटली जोडणी, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. प्रयागराजान महाकुंभ मेळ्याक वचपी पयल्या देवदर्शन रेल्वेक 6 फेब्रुवारीक मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जातली सुरवात. फुडली देवदर्शन रेल्वे गाडी वतली 13 आनी 21 फेब्रुवारीक. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकता. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवंक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.